कालांगूटसून येतालो रातचो. सो माझे कोर्तालीम जंक्शनाचे माझे फाटल्यान माझे एक गाडी बोलेरो म्हाका फॉलोअप केल्या. बट आय नेवर थॉट इट कोणी अशें मातशें फॉलोअप करता म्हणून. गाडी येयली मरे आनी सेंट जशिंतो फुडें ते एक चॅपल आहा, ते सेंट एंटनीज चॅपल आहा आनी वडाच्या झाडां मदीं. तेणी गाडी मुकली म्हाजी. मुकून न्हू आनी हांव देंवलो. मागीर देंवलो, पयल्यार देंवलो, तोय देंवलो. व्हायट कलर बोलेरो आहली, ओल्ड आहली ती, इट वॉज नॉट न्यू. आनी तेणी मागीर चॉपर काडली. चॉपर मुडपा लागलो, गाडी मारपा मुडपा लागलो. अशें म्हणून तेणी सांगलें तुका कोर्टान वचपा जाय, यू गो टू द कोर्ट, यू वॉन्ट टू गो टू द कोर्ट. बिफोर तुका जर तो आनी कोर्टान गेल्यार तुका कातरून तुका तुकडो तुकडो करून उडयतलो आमी. नेक्स्ट टायम इफ यू गो बिफोर यू रीच टू द कोर्ट, हांव तुका कातरून तुकडो तुकडो करून उडयतलो. त्या म्हणचे हांव कितें केलें, गाडी देंवलो, चडलो आनी फुडल्यान ताका नंबर प्लेट आसूं ना. आनी समतो गाडी स्टार्ट मारली आनी पावलो हांव. बिकॉज आय कुडंट रेकॉग्नायज देयर फेस प्रॉपरली बिकॉज ही वॉज कवर्ड विथ अ ब्लॅक कलर मास्क घालून आसलो तो. ते थंडयेक घालता कपडे तसले घालून. आतां अशें चल्लां जाल्यार कशें चलतलें म्हाका, आय डोंट अंडरस्टँड. अशें म्हाजें फॉलोअप केलें. इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू, बिकॉज आय एम फायटींग अगेन्स्ट criminal act being committed by persons. Police have registered the case? I think they're going to register the case, I think so. We have registered offence under section 279, 504, 506, 34 IPC. Further investigation is in progress. गोयचो आदलो IGP सुनील गर्गान 5.5 लाखांची लाच घेतली म्हूण हलवाईन एसीबीत कागाळ केल्ली. एसीबीन कागाळ नोंद करूंक नाशिल्ल्यान हलवाई पणजे JMFC कोर्टात गेल्लो. JMFC कोर्टान एसीबीक गर्गा आड कागाळ नोंद करपाचो आदेश दिला. गर्गान ह्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिला. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.